सर आसागांव डिमोलेशन करता तुमचें कितें म्हणटा सर तुमचें कांय विशय आसा आसागांव जें ट्रान्जॅक्शन जालां ते डिपार्टमेंटाचें जर तूं आज पळयत जाल्यार इट सिम्स टू बी मोर मर्कियर दॅन वॉट इट इज. आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाचें कॉन्फिडन्स हारला. गोवा पुलीस ऑफिसर्स आर फिलींग की जर हांचे कातडेर चामडेर कितें येत आंगार कितें येत जाल्यार आपल्याक they will put them under the bus. This is what is happening as far as this entire incident is concerned. आज गोंयच्या 2 ऑफिसरांक सस्पेंड केल्या, पण दिस सस्पेन्शन अल्टिमेटली आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे हातूंत भितर DGP इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व एंड देर आर अदर ऑफिसर्स ऑफ गोवा पुलीस डिपार्टमेंट हू आर इन्वॉल्व आनी हू आर नाव पॉलिटिकली कनेक्टेड आनी तांकां वाचोवपा खातीर हें चल्लां म्हणून ही आमकां म्हायती मेळ्ळा. आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की नाव द होल नेक्स्ट प्रोसेस इज टू ट्रान्सफर DGP आणि चार्ज वील बी गिवन टू द IGP ऑफ द एंटायर होम अफेर्स म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट आसा तें. एंड जे आमकां म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे आज जो IGP जाका चार्ज दिल्लो वतलो ही इज इन US, ताची तिकेट सुद्दां आनी कोणी काडल्या अँड दॅट ऑफिसर इज ऑल्सो फ्रॉम गोवा. दॅट मिन्स these officers are being used for making money. These officers are used for ticket. I think this should come out open. हे सगळे भायर येवपाक जाय. जें हें चल्लां जे आज पॉलिटिकल यूज जाता लोकल ऑफिसरांचो गोंयच्या डिपार्टमेंटाच्या हातल्यान कसले कॉन्फिडन्स बिल्ड करता. पुलीस डिपार्टमेंट वील बिकम तांचे कॉन्फिडन्स इतले सकयल पावतले दे विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. दॅट मीन्स गोवाज सेक्युरिटी गोवाज एंटायर जे पुलिसाचें काम आसा ते खंय तरी अफेक्ट जाता. दॅट मिन्स दीस कायंड ऑफ ऑफिसर्स who are there are using the lower level officers including DYSPs, SDPOs and PIs for extortion or extorting money and तांकां बाबड्यांक एजंट करून दवरल्या. हातल्यानच लोकांचो पुलिसा बद्दलचो भंय वता आनी पॉलिटिकल जे तांचे बॉसीस आसा दे शूड अंडरस्टँड दीस पार्ट ऑफ इट. I have categorically made statement in my tweet that this is not just a matter of आसागांवचो तो घर मोडप आनी न मोडप आनी तातूंत भितर द पर्सन ताच्या घर मोडिल्ले जाच्या बरोबर गोंयची सगळी जनता रावली, तांच्या बरोबर गोंयकार पॉलिटिशियन्स रावले. आज तांणी आपलें मत बदललां आनी ते सांगता की आमकां त्या पुजा शर्मा बद्दल कांय ना म्हणून. अल्टिमेटली 2 ऑफिसर्स हॅव बीन सस्पेंडेड. अल्टिमेटली अ DGP इज गोइंग टू बी ट्रान्सफर्ड एंड helm of affairs of Goa is going to be given to somebody who is right now enjoying his holidays in Goa in US. आणि त्याचे तिकेट कोणी काढल्या हे म्हाका दिसता सरकारान क्लियर करपाक जाय की ताज्या तिकेटीचे पयशे दिल्या कोणी. सो सध्या तुम्ही म्हणटा DGP इन्वॉल्वच ना म्हणून फक्त आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे दिस वॉज एंटायरली देर आफ्टर प्लॅन टू अल्टिमेटली टार्गेट DGP अँड give the entire thing to some other officer who is completely under control of the government. आणि म्हाका दिसता ज्या तरेन आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाचे कॉन्फिडन्स हारला बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आनी हे प्लॉटिंग हे कट कारस्थाना मार्फत जे गोवा पुलीस जे ऑफिसर इतले इंटेलिजंट ऑफिसर आसा गोंयांत ऑनेस्ट ऑफिसर आसा तांचे कॉन्फिडन्स आज कम्प्लिटली हालतले. How are they going to manage and not come under political pressure all the time or superior level officers pressure all the time? But this has to change. And as I said, when I make this statement, आमचे कडेन खूब एविडन्स आयला हातान जो points directly that department is indulging into huge level corruption and officers are succumbing for no reason because तांकां choice ना and choice दवरुना politicians. बट तुमचे जे इंडिया अलायन्स पार्टनर्स आहात ते म्हणटा की DGPचेर इन्क्वायरी करची. रिटायर्ड जज आहात तेणी तेजी 100% फुल जे मॅटर आसा ताचेर इन्क्वायरी करची. प्रत्येक ऑफिसर जे ऑफिसर आज 2-2 वर्सां युनिफॉर्म घालना तांचे कॉल रेकॉर्ड चॅक करचे, ते चॅक करचे. 2 DYSPची नांवां जी आयल्यात ते चॅक करचे, DGPक चॅक करचे, IGPक चॅक करचे, पॉलिटिकल जे कोणाचे कॉल थंय त्या कनेक्शन सगळे चॅक करचे. ऑफकोर्स honestly everything should be checked. Entire this nexus of politicians with police has to be checked. How police machinery is being used by politicians with the help of some officers who have not worn uniform or not gone to police station for last many years but who are there with the government and roaming with the ministers. And just सगळे records check करचे आणि disclose करचे. I think we will ask अलायन्स पार्टनर्स आमचे जे MLAs आसा आणि काँग्रेस किंवा
गोवा फॉरवर्ड जे अध्यक्ष आसा सगळे दे आर ऑल MLAs. आय पुट दीस अप टू देम. म्हजे कडेन जो डेटा आयला, लेट इट कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. असेंब्ली सेशन वील बिगीन इन जुलै. हे जे प्रश्न आसा वील हॅव टू बी डिस्कस, कारण गोंयची सेक्युरिटी, गोंयच्या लोकांचे जी सेफ्टी आसा इज एट स्टेक. अँड आय थिंक दॅट शूड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन एनी मॅनर. पयलीं म्हणजे तिकेट कोणी काडली, तिकेटीचे कोणी पयशे दिले, ही हॉलिडे अफोर्ड कश्यो जाल्यो, हे सगळं डिटेल्स डिस्क्लोज करचे पडटले. तुमकां दिसता प्री प्लॅन्ड आसलें सगळें? सी, देवाचे मरे एक पद्दती असता. जेन्ना कोणाचोय विनाश लागीं येता, जेन्ना कोणाची कर्मां कुकर्मां खूब वाडटा, तेन्ना कांय गोष्टी अश्यो देव घडयता ज्यो गोष्टी वयल्यान तुमकां दिसून येता की हें सगळें उघड जावपाक जाय. कारण देव अल्टिमेटली सामान्य मनशाच्या भल्या खातीर काम करता. देवाची देणगी आसा गोंयांत. परशुराम भूमीक आमच्या देवाची जी देणगी आसा तातूंतल्यान एक गजाल जाता की कोणी कसली काटकार आसतना करून लोकांचो जर विश्वासघात करता जाल्यार तो खंय तरी ओपन जाता. सो दीस इन्सिडेंट इज नथींग शॉर्ट ऑफ देवाची करणी टू ओपन अप कुकर्मा ऑफ पॉलिटिशियन्स अँड पॉलिटिकल अँड दीस अदर नेक्सस बिटवीन द पीपल. अँड आय थिंक इट इज हॅपन्ड. देवाचो आमकां आशिर्वाद सदांच अशे तरेन आसूनी म्हाका देवा कडेन मागणी करन दिसता. थँक्यू.